30 ब्रेस्तार फेब्रुवारीची 6 तारीख 2025. पहिले वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 12 वोळ 18 तावन 19 आनी 21 तावन 26 पर्यंत. भावा भयणीनो, तुमी इस्रायेलकारां बरी कुडींच्या विश्व्यांनी पारखू येत तसल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचें आकटें, दाट काळोख, मोडांची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुतुरिसो आवाज आनी थरथरावपी उतरांचें फर्माण आयकलें. ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. आनी तें दर्शन इतलें भिरांकूळ आशिल्लें की म्हयजन म्हळें, हांव भियान थरथरतां. पूण तुमी सियोन पर्वताक, जिवंत देवाच्या शहराक, सर्गीच्या जेरुजालेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजोंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जमल्यात. आनी सर्गार नांव दाखल जाल्ली मालगडी भुरगीं जमातेक एकठांय जाल्यांत. सर्व मनशांची जडती करतल्या देवा हुजेर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशांच्या आत्म्या सामकर तुमी उबी जाल्यांत. नव्या सोल्ल्याचो मध्यस्थ जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्ताप्रास अधीक अर्थाच्या शेणायिल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 47 2a 3b तावन 4 9 10 तावन 11. श्लोक. तुज्या मंदिरान देवा, तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटाव. सर्वेस्पोर कितलो व्हरतो, आमच्या देवाच्या शहरांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र दोंगर उन्नत सोबीत, अख्खे पृथुमेचो तो आनंद. श्लोक. तुज्या मंदिरांत देवा, तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटाव. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, वर्त्या रायांचें शहर. हांगा ताच्या कोट्यामध्ये आपुणूच ताचें घट बुरूज म्हणून देवान दाखोवन दिला. श्लोक. तुज्या मंदिरान देवा, तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटाव. जें कानांनी आयकलां तें दोळ्यांनी आमी पळयलां. वय, आमचो देव आनी सैनाचो सरदार जावन आसलेल्या सर्वेस्पराच्या आस्थानांत आमी देखलां. देवच ह्या शहराची सदांकाळ राखण करता. श्लोक. तुज्या मंदिरान देवा, तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटाव. तुज्या मंदिरान देवा, तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटाव. तुजी होगलीक सर्वेस्परा तुज्या नांवां बरी प्रितुमेचेर शेकान शेक गासता. तुजो उजवो हात नीत स्थापीत करीत आसा. श्लोक. तुज्या मंदिरान देवा, तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटाव. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 6 वोळ 7 तावन 13 पर्यंत. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयलें आनी तांकां देवसार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडलें. आनी ताणें तांकां अशें फर्मायलें, वाटेक
एक दांडो शिवाय दुसऱ्या कितेंच तुमी वरिनाये. बुती जावं, पोतें जावं आनी चिरयेंत तुडू जावं घेवनाये. पांयांक वांडो घालयत तरी बदलूंक वस्तूर वरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सर वसासर त्याच घरा रावा. आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सरून वसा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ फाफडा. अशें ते भायर सरून वचून पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देवसार धांवडायले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू आपल्या आशिसा सांगाता मिसां वांटून घेता आनी तांकांय आपल्या मिसावांत भागीदार करता. तांची तरबेती जाल्ल्या नंतर दोगां शिसालेकार मिसावांक धाडटा. देवाच्या उदारपणाचेर प्रॉविडन्स ऑफ गॉड आपलो भरवोसो दवरूंक तांकां उलो दिता. किडेस्तांक गूण करची, देवसार धांवडावची, पातकां बोगसूंची पदवी तांकां तो दिता. जेजूचे शिस शांती समाधानाचे हातेर जावंक पावतात. पातकी जिणी बदलून सर्गराजा कुशीन परतूंक लोकांक आपोवणें दितात, पवित्र स्नान दितात. आमी हर एकलो जेजूच्या मिसावांत वांटेली जाता. हो आमचो कायदो आनी हक्क. आमचे दिसपडते जिणेन जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक प्रयत्न करया.